नमस्कार योकार गोवा टुडे हांव दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मंत्री आमदारांचे बेशिस्तीचेर बीजेपीची फायर फायटिंग। कोर कमिटीची शिटकावणी। दर बुधवारा मंत्र्यांची लोकां खातीर मंत्रालयांत हजेरी। दर मंगळारा मंत्री पक्षाचे कचेरेंत। थिवीपिर्णा मायनिंग ब्लॉकाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जनसुनावणी। लोकांचो मोठ्या प्रमाणात मायनिंग सुरू करूंक तेको। एकल्याची लेखी हरकत। भूतानीच्या प्रकल्पाविशीं एमपीडीए करतली भूतानीक शो कॉज। मंत्री म्हणटा टीसीपीचे परवाने ना, रद्द करपाची तयारी। मायकलाचोय प्रकल्पाक विरोध। गोयच्या जमनींची कन्वर्जना बंद करात, रिजनल प्लॅन करात। आपवाले टीसीपीन आता मेरेन जाल्ली कन्वर्जना खंय भायले रियल इस्टेट लॉबी खातीर। खानापूर नेरचे बंडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू। केंद्राची मान्यताय ना, पायपात तयार पोल घाले। केरकाराचो एक्सपोज। मुख्यमंत्री सिद्धाची प्रधानमंत्र्याक चीट। लायसन्स नाशिल्ल्या भुरग्यांक गाडी दिवपी पालकांचेर कारवाय जाय। एक्सिडंट वाडले, जीएमसीन बेडी फूल। आमदार लोबो जोडपे केदार कागाळी घेवन डीजीपीचे दारी। फुडे चोर आसात, हांगावेले भांगर काढून दियात म्हूण सांगून बनावट पुलिसांनी जाणटेक घुटलायली। 8 लाखाचे भांगर घेवन डुप्लिकेट पुलीस बस्तोड्या फुज्जो। आणि इंडिया अलायन्साचे गोंयांत वाजले। 40 मतदारसंघांनी काँग्रेस घट करपाचे पाटकराचे वक्तव्य। आपाचो पालेकार म्हणटा तिसरो फ्रंट घेवन लढूंक तयार। खबरो विस्तारान। मंत्री आमदारांचे बेशिस्तीचेर बीजेपी फायर फायटिंग मोडान। बीजेपीचो विधिमंडळ गट, कोर कमिटी आनी पक्षाची बसका। तुमी पळयात, दुसऱ्याच्या खात्याचेर टिका टिप्पणी नाका। मंत्र्यांक बसकेन शिटकावणी। दर बुधवारा मंत्र्यांची कॅबिनेट बसके आदी लोकां खातीर मंत्रालयान आदेशाक हजेरी जाय। दर मंगळारा एक मंत्री बीजेपी कार्यालयात पक्ष वावुरप्यांक मेळटलो। काय ना, आज भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर आणि पार्टी हाची दोगांची मिटींग आशिल्ली। मिटींग दोन गजाली मेन म्हणजे स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम जो 15 ते 17 सप्टेंबराच्यान सुरवात जाला, 2 ऑक्टोबर पर्यंत चलतले। सगळ्या आमदारांनी आणि सगळ्या मंत्र्यांनी आपल्या डिपार्टमेंट आणि पंचायत या सगळ्या लेवलाचेर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात करचो हाच्या खातीर आशिल्ली। आणि दुसरें आमी पळयता की एकंदर सगळ्यांच्या मदीं कोऑर्डिनेशन, पार्टी आणि मंत्री आणि आमदार हांच्या मदीं कोऑर्डिनेशन करता आसतना एक 2-3 गजाली डिसायड केल्या की सगळ्या पब्लिकांक मेळपा खातीर सगळे मंत्री एवरी बुधवार सकाळी 10 ते 12 पर्यंत कॅबिनेट सुरू जावच्या पयलीं कंपल्सरी आसचे। सगळ्यांची डिमांड म्हणजे आमदारांक आनी पब्लिकाकूय थंय मेळटले। ताच्या व्यतिरिक्त एवरी मंगळार आमचो एक कोण तरी मंत्री हो पार्टी कार्यालयान बसतलो, जेणे करून पार्टी कार्यालयान भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय तो मेळपाक शकतलो। अशा पद्दतीत कोऑर्डिनेशनांतल्यान म्हणजे पार्टी बरोबर सगळ्यांनी मेळून काम करचें ह्याच्या खातीर जायची मिटींग आशिल्ली। आज सगळे आमचे आमदार मंत्री आणि पार्टीची कोर टीम अशी आज बैठक झाली। काही जण आउट ऑफ स्टेशन असल्या कारणान काही आमदार मंत्री पावना, पण बहुतेक ऑलमोस्ट सगळे आशिल्ले। आणि तातूंतल्यान एक 2-3 विशय, एक प्रायमरी मेंबरशीप आमची जी चालू आसा ती थोडीशी मातशी फास्ट जावपाक जाय, त्या संदर्भानूय चर्चा केली। आज पर्यंत कितें जाल्लें तें सांगलें। आणि सेकंड थिंग, सेवा पखवाडा म्हणजे आमी प्रधानमंत्रीजींच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस जे कार्यक्रम करतात त्या संदर्भातले कितें करप तें तांच्यांनी कसो इनिशिएटीव घेवप तेचेर चर्चा जाली। थिवी पिर्णाचो मायनिंग ब्लॉक सुरू करूंक लोकांचो तेको। काय इंटरनॅशनलच्या पिर्णा मिनरल ब्लॉका खातीर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जांटये सभाघरांत जनसुनावणी घेतली।
नोंद केल्ल्यांमदीं सुनावणेक चडशा जाणांचो खण सुरू करूंक तेंको, येणावळ सुरू जातली म्हूण लोकांचो आर्ग्युमेंट, एकल्याचो लेखी विरोध. सगळे नॅचरल रिसोर्सीस ज्यो कितें आसा तेचो सांबाळ करूनच मायनिंग सुरू करची. स्पेशली आमच्या शाळा देवळां हेंचे सगळ्याचे राखण करून आनी गांव उद्ध्वस्त जाता अशे गोश्टी करून मायनिंग करचे न्हय. आमचो फूल सपोर्ट आसा मायनिंगेक. त्याच बरोबर हे मायनिंगेचो जर इम्पॅक्ट जर खंय पडटा तो पिर्ण गांवांकच पडटा. ताका लागून जितले कितें CSR एक्टिविटीज ज्यो कितें आसतल्यो ते चडांत चड त्याच प्रमाणे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसतल्यो हेचो चडांत चड फायदो हो पिर्ण गांवांक जावचो हेची काळजी घेवची अशें तुमचे कडेन मागता. आणि हांव रिक्वेस्ट करता गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन थिवीम पिर्णा मिनरल ब्लॉक बाय काय इंटरनॅशनल हांकां बेगीतल्या बेगीन EC प्रोवायड करपाची. आणि ऑल गोवा मायनिंग चालू जालेलं आहे आणि सगळें सुरळीत चललेलं आहे. आणि जे आम्ही ड्रायव्हर भावते कोण काम करता तांकां खंय तरी बेनिफीट दिवचे हे कंपनी कडेन हांव म्हाजी रिक्वेस्ट आहा. गांव सांबाळून राखून सगळें जर वेवस्थीत करतात, सरकारी बोर्डाचेर येवन पळयतात जाल्यार आमकां मायन जाय. सांकवाळे भुतानी प्रकल्पा विशीं MPDAक व्हेरिफिकेशन करपाक सांगला. भुतानीक शो कॉज नोटीस काडटले. प्रोविजनल मान्यताय रद्द करपाची तयारी. TCPन दोंगर पोखरपाक भुतानीक कसलेच परवाने दिल्ले ना, मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. मायकल म्हणटा गोंयकारांक उदक लायट मेळना. भुतानी सारकेले प्रकल्प गोंयांत नाकाच. हांव पळयता की सगळे कडेन चर्चा चल्ल्या भुतानी इन्फ्राचो खूब व्हडलो इतिहास आसा. पयलींच्यान जायते परमिशनां ताका दिल्लीं आसा, जायते कन्वर्जन त्या प्रॉपर्टीची जाल्लें आसा आनी हांव मंत्री जावपाचे पयलीं हे सगळे गोश्टी घडोवन आयल्या. म्हणूनच आयज डिसिजन आमी जे घेतल्या की बोर्डान आमी योग्य तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आसा. बोर्ड मिटींग स्पेशली आपयल्लें आसा म्हणजे हे सगळे व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स जाले उपरांत बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स व्हेरीफायड बाय द मारमुगांव प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आमचे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी योग्य तरेचे डिसिजन घेवपाचें ठरयलें आसा. कितें गोंय राज्यांत घडटा ते कायद्या प्रमाणे गायडलायन्स प्रमाणे हे सगळे व्हेरिफिकेशन जावन फॅक्च्युअली जर करेक्ट असले तर गोष्ट वेगळी आसा. पण जर फॅक्टली जर रॉंग रिप्रेझेंटेशन आमकां दिल्लें आसा तर आमी ह्या प्रोजेक्टाचो पूर्णपणे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी हेजे सगळे परमिशन आमी विथड्रॉ करतले. येदे व्हडले प्रोजेक्ट मायसता गोंयांत उपकारना. गोवा बींग अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल स्टेट वी शूड कीप इट फॉर द जनरेशन नेक्स्टाक कितें मेळटलें तर येदे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक लागले. बाकी विलेज ऑर टावन आहा सिटी जी आहा तेजे हेंच चेंज जातलें, नक्षाच चेंज जातलो. आतां आमचे विलेजीन पर्रा विलेजीन जर तूं 200 फ्लॅटां येयली नक्षा चेंज. आमी वचपाचो हांव स्पेशली टू द टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. देर इज नो वॉटर, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी. हाऊ आर वी गोइंग टू गिव फॉर दीस पीपल फॉर द न्यू फ्लॅट्स विच आर गोइंग टू कम 400-500 फ्लॅट्स. वेन्झी म्हणटा परवाने दिल्ले काँग्रेसी वेळार काँग्रेसीन आपली चूक मान्य करची. 2011 जो सरकार आलो कोण आहा म्हणटे काँग्रेस आलो मरे मागीर जालो ना. तूं जर 2011 जर ती परमिशन तेन्ना गव्हर्नमेंट आसलो हितून लिपोवपाक काय ना. आज एलायन्स पार्टनर काँग्रेस सांगलो पूण 2011 तेम केली ती पातकां आमच्यान हें करून आतां एलायन्स म्हणून केलें न्हू तुमी. तुमच्यान कितकोन भुतानी बरें वचपा जाता, तुमच्यान कितकोन रेश मार्ग सरपा जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जमनीच्या प्रचंड कन्वर्जनांचेर आपवाले चीफ टावन प्लॅनरा मेरेन पावले. 17(2) आणि 39(a) कलमा वरवीं जमनी कन्वर्ट करता त्यो बंद करच्यो. रिजनल प्लॅन फायनल करचो म्हूण मागणी. आतां मेरेन जाल्यात ती जमनीची कन्वर्जना खंय भायल्या रियल इस्टेट लॉबी खातीर. आपाचो आरोप. आमी आज आम आदमी पार्टी तर्फे एक मेमोरंडम दिला चीफ टावन प्लॅनराक आणि आमी मागणी केल्या की जे 17(2) जे सेक्शन TCPचे आसा 39(a) जे TCPचे सेक्शन आसा केस टू केस बेसीस गोंयचे जे जागे कन्वर्ट करता ते बंद करचे आणि एक रिजनल प्लॅन गोंया खातीर हाडचो. कारण ह्या केस टू केस बेसिसाचेर इनएडवर्टंट एरर म्हणून जी कन्वर्जन चल्ल्या आमकां दिसून आयल्या की पॉलिटिकल कन्वर्शन्स जाल्या, आमकां दिसून आयल्या की गव्हर्मेंट ऑफिशल्सांची कन्वर्शन्स जाल्या आणि ती कन्वर्जन गोंया खातीर म्हणून जी आशिल्ली ती गोंयकारां खातीर नासून ती फक्त भायले रियल इस्टेट लॉबी खातीर गोंयच्या भायल्या बिल्डरां खातीर ही कन्वर्जनां चल्ल्या. हे बंद जावपाक जाय म्हणून आमी मागणी केल्या. आणि आयज सगळे दिसती पडा खंयची दोंगर कातोतात सायडनली खंय दोंगरा बसता जाता, काटिंग जाता, फिलिंग जाता आणि वर्स्ट म्हणल्यार जाता ते FAR वाडयला. 80% आहा ते 200% जाला आणि तेजे कन्स्ट्रक्शन फ्लो एरिया सामकी वाडल्या आणि
गोंयकार सामके भियेलात कित्याक ह्यो कोण कन्स्ट्रक्शन बिल्डर येता ते सगळे भायले येयले प्रत्येक आपल्या जाय ते भाशेन ऑफिसान बसून जाय ते भाशेन शेत कन्वर्ट करताय जाय ते कुंपारपण करताय सो हे प्रॉब्लेम जालो आज आमी आहाय आमदार आमकडे शेत आहाय आमकडे भाट आहाय आमकडे ऑर्चर्ड आहा आम कन्वर्जनाक आयलो नाय कन्वर्ट केलें जाल्यार आमकांय कोणाकूय भायल्यां इंकून पयशे मेळटाले पूण आमी तें केलो ना तुमकां पयशे जाय तुमकां ताकीद आहा गोंय इंकपाकूय कांयच केलें म्हणटची दिस इज अ मेसेज फॉर एवरीबडी गरज आहा की जेन्ना आम कितें एश कोन्न येताय भायर तुमी आमकां सपोर्ट कराय कित्याक दिस इज ओन्ली गोइंग टू सेव गोवा आनी गोवन्स एट लार्ज. एके वटेन म्हादय ते वटेन तिळारीचेर कर्नाटकाचो दोळो. गोंय सरकारान सादूर जावन आतांच पावलां उखलची म्हादय बचाव एक्टिव्हिस्ट केरकाराची शिटकावणी. मुख्यमंत्री म्हणटात तिळारी विशीं खंय सगल्यो अफवा कायद्यान ते शक्य ना. ते वटेन खानापूर निरसे भंडुरा प्रकल्पाची तयारी पोल घाले पायपा तयार. ते वटेन मुख्यमंत्री सिद्धाची प्रधानमंत्र्याक चीट. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान केल्ल्या खुलाशाप्रमाण कर्नाटक सरकारान खानापूरच्या निरसे गावात कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात केल्या. भांडुरा प्रकल्पाक अजून मेरेन जे कर्नाटकाक केंद्र सरकारची अनुमती मेळपाक जाय आसली पर्यावरणीय आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान जे नाहरकत दाखले जाय आसले ते अजून मेरेन मेळूंक ना. पूण तरी आसतना सगळी पूर्व तयारी जी आसा ती कर्नाटकान निरशे गांवान करपा खातीर यत्न आरंभलेले आसा आनी तेच्या खातीर आमी आयज ह्या वाठारान भेट दिल्लेली आसा. मजगती कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवन राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचो कळसा भंडुरा उदका प्रकल्पा खातीर परवानो मागला. कळसा भंडुरा ह्या प्रश्नाचेर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांका पत्र बरयले आसात आणि त्या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून कळसा भंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरण परवानो मिळवून दिवचो अशी मागणी केली आसात. हे वटेन तिळारी धरणातले उदक वळोवपाच्या विशया वयल्यान राजेंद्र केरकारान आपले मत उक्तावन सरकारान जाय ती पावलां उबारूंक ना जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्र गोंयच्या हड्ड्यार बसतले अशें म्हटलां. गोंय सरकारान बेगोबेग महाराष्ट्र आणि कर्नाटका लागीं ह्या संदर्भात संपर्क साधून एकंदर ह्या विशयाची जाणविकाय करून घेवंक जाय. ना जाल्यार म्हादयक जशी कर्नाटकान गेल्या कांय वर्सां सावन तिचे उदक जे आसा कळसाचें उदक जे आसा ते वळोवन तेंच्यांनी मलप्रभेच्या पात्रान हेला पावसाच्या दिसांनी तोच प्रकार आता ह्या संदर्भात करताले. एकंदर पाण्या संदर्भात जर आमी गंभीर जावंक ना जाल्यार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्यां जी आसा ती आमच्या हड्ड्यार बसतली आणि आमच्या गोंयचे नुकसान करतली हातून मातूय दुबाव ना. मजगती ह्यो सगळ्यो अफवा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तिळारी उदक वळोवपाच्या विशया वयल्यान विधान केलां. कायद्यान ते शक्य ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. एक गजाल आसा चुकीची बातमी कोण तरी पसरता म्हाजें निव्वळ म्हणणें आसा. तिलारी एग्रीमेंटाच्या नुसार आमचो आनी महाराष्ट्राचो एग्रीमेंट आसा 80% उदक तशें आमकां मेळटा तिलारीचें 20% उदीक महाराष्ट्राक मेळटा. बट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट खंयच्याच पद्दतीन ते कर्नाटकाक उदक दिवपाक शकना. विदावट अवर कन्सेंट महाराष्ट्र केन्ना दिवचें ना. पॉलिटिकली सिच्युएशन सुद्दां कितें आसूं जाल्यार ते दिवपाक शकना कायद्यान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. लायसन नाशिल्ल्या भुरग्यांक गाडी चलोवंक दिवपी पालकांचेर खर कारवाय जावंक जाय. आमदार मायकल डीजीपी कडेन उलयलो. कांय तरणाटे लायसन आनी हेल्मेट घालिनासतना गाडयो चलयतात. अपघात वाडल्या. जीएमसींतल्यो खाटी फूल. मायकल म्हणटा ट्रॅफिक पुलीस ट्युरिस्टांक पिट्टात ते बंद जावपाक जाय. आमी पयला हे 3 जाण बायल्यो 2 जाण या भुरगे लेस देन 72 hours 7 accidents. It has sent shocker waves across the state. आणि हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती आमी घेवपाची गरज. आमी म्हणजे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक विदाउट हेल्मेट घरांसून भायर बायकाचेर धाडूंक पारना. आनी भुरगे जे यूथ आहा 18 years and above who have got driving license only should ride or drive car or ride a bike. आता हितून आमी पळयला की विलेजींनी खुबशे धाकटे भुरगे
14 वर्सां 13 वर्साचे भुरगे बायक चलयता, हेल्मेट ना काय ना तेंचे कडेन लायसनूय ना. आमी आयज DGPक सांगला की हेचेर तुमी एक पुलीस स्टेशन वायज तुमी एक मिटींग आपया म्हणून पंचायती वांगडा आयडेंटिफाय करा स्पॉट्स, एक्सिडेंट प्रोन झोन्स, जंक्शन्स. एक्सिडेंट वाडत आहा, लोक मरत आहा, सारखे बेडी फूल जाल्ल्यो आहा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन यू सी द नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नियरली 300 people dying in a year of accidents is not small number, it's a big number. जे ट्रॅफिक पुलीस जे PI जे आहा ते सांगतात की सगळ्यांक स्टॉप कर. तुम्ही वचून पळया, मिडियावाले सगळे वचून पळोवपाचे आनी व्हिडिओ काडूंक जाय. एका कडेन 15 जाणांक स्टॉप करता ते. म्हणजे तुका जर स्टॉप केला, इफ यू आर अ ट्युरिस्ट विथ युअर वायफ शी इज सिटिंग बिहाइंड, यू आर बीइंग स्टॉप फॉर 15 minutes. फॉर वॉट रिझन? लायसन आहा, हेल्मेट घातला, स्ट्राईप घातला, सगळे घातला. म्हणजे तू 15 मिनिट कित्याक रावतलो टील यू मीट दॅट ऑफिसर अँड शो युअर लायसन? फॉर वॉट रिझन? इज दीस वॉट ट्युरिझम वी आर आस्किंग फॉर? दक्षिण भारतातली कांय राज्यां आणि राजकीय पक्ष आयजूय हिंदी भाषेचो प्रसार करूंक सोदिनात. इतलेच न्ही, हिंदी उलोवप सोड समजून घेवकूय सोदिनात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. हिंदी बरोबर हेर प्रादेशिक भाषांचोय खंय प्रसार आणि प्रचार जावंक जाय. किस देश, जैसे हम बोलते हैं कि एक देश विविध भाषा विविध वेश, ये कहते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा जब डिक्लेयर किया तो सभी ने राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए. खास करके सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कुछ राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार नहीं थे, तभी यानी केंद्रीय गवर्नमेंट ने वहाँ के राष्ट्रभाषा प्रमोशन के लिए हर जगह पे इस तरह के बोर्ड और इस तरह के डिपार्टमेंट्स के थ्रू कोशिश की. लेकिन आज भी कुछ सदर्न स्टेट्स राष्ट्रभाषा समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे. कुछ लोग जानबूझकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, यानी चाहे हम बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए. रीजनल लैंग्वेजेस शुड आल्सो कम इनटू द शेड्यूल, आनी चाहिए और उनके रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ने चाहिए. इसके साथ साथ जब हम देश में सभी जगह से यानी कोऑर्डिनेशन के लिए हो या एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हो, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम घूमते हैं, जब हम भारत देशवासी कहते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम एक भाषा से हम जुड़े. जो हम इस एक देश से जुड़ते हैं उसी तरह से कम समझना तो चाहिए. इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा से लेके सभी उसकी व्याप्ति प्रसार बढ़ना चाहिए. इंडिया अलायन्साचे गोंयांत वाजले. 40 मतदारसंघांनी काँग्रेस घट करपाचे काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराचे वक्तव्य. आपाचो गोंयचो फुडारी अमित पालेकार म्हणटा, स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याची स्क्रिप्ट कशी दिसता. राहुल गांधीकूय अलायन्स जाय. गोंयाक गरज असल्यार तिसरो फ्रंट घेवन 2027ची वेंचणूक लढपाची तयारी. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही एक नॅशनल पार्टी. त्या नॅशनल पार्टीचो हांव अध्यक्ष. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 40 मतदारसंघांत म्हजो पक्ष कसो स्ट्रॉंग करपाचो, त्या 40 मतदारसंघाचे लोकांचे विशय कशे घेवपाचे, हें म्हजें काम. आनी हांव म्हजे पक्षाक 40 मतदारसंघांत स्ट्रॉंग करतलोच. टायम जेन्ना येतलो 2027 तेन्ना वी विल सी हाव इट गोज. इंडिया आघाडी लोकसभेक एकठांय आयिल्ली बिकॉज नरेंद्र मोदीची डिक्टेटोरियल इतली वाडिल्ली की तो ह्या देशाक काबार करपाक उटिल्लो. आतां महाराष्ट्रान इलेक्शन जाता, देर MVA इज फायटींग. हरियाणाक इलेक्शन जाता, थंय काँग्रेस इज फायटींग सेपरेट, आम आदमी इज फायटींग सेपरेट. सो इतर राज्यांत ते डायनेमिक्स आसा, ते विल गो. अलायन्साची ही जी स्क्रिप्ट आसा पळय ती म्हाका खंय तरी चीफ मिनिस्टराच्या स्क्रिप्टाक खूब लागीं कशी दिसली. एक गजाल सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन लढले तेन्ना आमी अनाउन्स केल्लो प्रपोजल वेन्सीक साऊथ गोवा कंटेस्ट करचो. बीग हार्टेड, वी शोड बीग हार्ट एंड लोकांची डिमांड आसा की अलायन्स आसचें म्हणून आमी अलायन्स म्हणून फुडें व्हेलें. तेन्ना अशा प्रकारचो जर स्टेटमेंट जर एक प्रेझेंटान आयला जाल्यार यू कॅन प्लीज आस्क हिम वाय सच अ स्टेटमेंट हॅज कम. You see the statement of Rahul Gandhi when he said that yes, an alliance will fight the next further assembly elections also together. Maybe he has been misinterpreted. We do not know. We are going to fight these elections together. आणि जर गरज पडली for the interest of Goa,
alliance may be formed of third front. आमदार मंत्र्यांनी एकमेकांच्या खात्या आड 4 लोकांमदी उलोवचे परस संबंधित मंत्र्याकडेन उलोवचे. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. कोणाकूय कसल्या विशयाविशीं उलोवचे आसत जाल्यार त्या संबंधित मनशाकडेन उलोवचे. 4 लोकांक नाका, तानावडेचो मंत्र्यांक सल्लो. काही मंत्री म्हणजे तुमच्या सरकारच्या खात्यांच्या संदर्भात बोलायला सुरू केले. काल मॉबिन बुद्धीने एक स्टेटमेंट केलेलं रस्त्यांच्या संदर्भात की पीडब्ल्यूडीचे जे प्रधान मुख्य अभियंते आहेत ते रोड सेफ्टी कमिटीच्या मीटिंगमध्ये आले नाहीत. अभियंते किंवा इंजिनियर जे आहेत ते म्हणजे हे नाही आहेत त्याच्या संदर्भात अकार्यक्षम आहे अशी टीका त्यांनी केलेली आहे. मंत्रीच सरकारच्या खात्यांच्या विरोधात कसं काय बोलायचं? नॉर्मली बोलायचं नसतं, तसं बोलले असेल तर मी सांगतो त्यांना बोलायचं नाही. उद्या भेटणार सगळे, मी त्यांना सांगतो कोणी एकमेकांच्या खात्याविरुद्ध बोलायचं नाही, मी सांगतो सर्वांना. आज सगळे आमचे आमदार मंत्री आणि पार्टीची कोर टीम अशी आज बैठक झाली. तातूंतल्यान एक 2-3 विशय, एक प्रायमरी मेंबरशीप आमची जी चालू आसा ती थोडीशी मातशी फास्ट जावपाक जाय. सेकंड थिंग सेवा पखवाडा आमी आणि त्यानंतर सगळ्यांनी मिळून म्हणजे जशें काल विचारताले की एक वेगवेगळे उलयतात, त्यामुळे सगळ्यांनी एखादें उलयता आसतना एखादो विशय आसत जाल्यार तो कन्सर्न मनशा कडेन उलोवचो, पब्लीकली उलोवप ना, अशा पद्दतीचें. पुलीस अधिकारी म्हूण सांगून जाणटे बायलेचे भांगर चोरपी 2 अनोळख्यांचेर FIR. बस्तोडा जंक्शनार घडणूक. 8 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती चोरल्यो म्हूण बोवाळ. फुडें चोर आसात, तुमचे भांगर काडून दियात, आमी पुलीस म्हूण सांगून बायलेक फटयली. भांगर घेवन चोर फुज्यो. म्हापशेचे पुलीस चोरांक सोदतात. मडीच्या रस्त्या वयता म्हणून आमकां एक गाडी येयली, कुठं 2 जाण आसले आनी आमकां फुडें रावले ते आनी हाडार तुवें मला सिग्नल पडला. हे रेड आसतना गेला, हांवें म्हळ्यार रेड आसतना वचो ना, हांव म्हळ्यार इतली वर्सां जाली आमी जाणा म्हणून सिग्नलाचेर हें दाखय म्हणून कितें लायसन. हांवें म्हळ्यार लायसन म्हाज्या घरार तुका जाल्यार म्हणून दाखयता. आनी मातसो रावलो आनी दिप्पाड आसलो सारकें 6 फूट सुमार आनी मोठो जीव आनी पूण आमी सारकें बिलींग अशें. मागीर म्हाका तुमकां हें घालूं नाका अशें, भितर तुज्या बॅगान दवर, तुमच्याच बॅगान दवर म्हणलो आनी कितें काडल्यान दवरलें बॅगान दवरलें. इतलें म्हणल्यार मागीर तेंच्या आपल्याक कांयच खबर ना. मागीर तो म्हारो लिस्ट करपाक जाय आनी घेतली तेजी वस्तू पर्सींतल्यो ती घेयना फुडें कितें जालें ती भिली आपणाक म्हणल्यार कांयच खबर ना. आनी केन्ना असो केलो तो गेलो ते 2 जाण. तितल्यान आमी गेलीं ते फाटल्यान, पण ते फास्ट गेले. ती काडल्यान मागीर ती काडून भांगर तेजे कडेन दिता आनी तो ताका रिटर्न दिल्ल्या भशेन करता. पूण शेवटी तिका कळटा की ते भांगर आपले ना जालें म्हणून. तर अशा तरेची ज्यो घटना घडटा जाल्यार कोणेंच ताका भंय पडपाक जायना. जर कोणूय सांगता आपूण पुलीस म्हणून जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जो पुलीस म्हणून तुका सांगता तेजें आय कार्ड मागपाचें आसता की बाबा तूं म्हाका आयडेंटिफाय कर म्हणून. आनी पुलीस केन्नाच असल्यो गोश्टी करिना, केन्ना कोणाक सांगिना आपले भांगर दी म्हणून. अशें जर कोणाक कळ्ळें जाल्यार रोखडोच लोकांनी एक आवाज करून लोकांक एकठांय करपाक जाय. आमकांय पुलिसांक कळपाक जाय जाल्यार की अवेरनेस जावपाची गरज आसा. अशा तरेची कामां पुलीस करिना जाल्यार हे पुलीस म्हणून सांगपी जे कोण आहा तेजेर विश्वास दवरपाचो ना आनी इमिजिएटली पुलिसांक कळोवपाक जाय. हो एक पुण्यांतलें गँग आसा, इराणियन गँग, तेजें चालू आसा आमचें काम तेजेर धरून. पूण लोकांनी मातशें अलर्ट रावपाक जाय. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.